Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. त्यांना मी घरान आसलो आणि टी व्ही बघी आणि वाघ इलो म्हणटकशी आमी सगळीं जाणां घरान गेलो आणि मागीर अर्द्या वरान आमी कशी भायर सरलो जाल्यार थंयसर ते वाघाचे सारके पाय लागलेले आसत. आमचा घर रानान पडटा, सो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटानी प्लीज येवन हांगा मातशी पळोवपाचें कोण आसत जाल्यार. खूप दीस जाले हंयसर असो वाघ येता, पण आमकां सारकीच खबर नासली की तो वाघ येता म्हणून. जाल्यार हांवें आमच्या कुत्र्याची सब पेटे हाडली. सब पेटे तो येवन येवन खाय आसलो आणि राती आमकां सारकोच कळलो की तो बगलो आमी सारकोच वाघ म्हणून. 7:30 सुमार 7:30 7:30 सुमार कसलो वाघ आसलो तो? पट्टे वाघ आसलो. म्हणजे पट्टेरी वाघ आसलो सारको आमी बगलो. तर आमकां खबर कळली की हो वाघाक म्हणून आणि हे पेटे बिटे खाल्ले ते वाघानच खाल्ले. तर राती तेणी एका मांजराक धरल्यान हंयसर गेल्लो तो मांजराक धरल्यान आनी सारको आमकां दिसलो तो वाघ म्हणून. तर आमी सारकी खात्री केली तो वागत. ताका लागून वन खात्यान तेचेर काहीतरी एक्शन घेवची. त्या बरोबर आम्ही सगळ्यांनी धावून आले बघ जाल्यार वाघ आणि मांजराच्या पोराक तेणी हेला तशी त्याचे धावकुले बी लागले आणि आम्ही तो बघलो. ते आमचे रान हा, तर रानाक लागून कसली कसली जनावरां येतं ताका लागून तुम्ही आपली त्याची जबाबदारी घेवपाची. कित्याक म्हाजो झिल रातचो 1:30 येता एकटो, केदे राती 1:30 येता 2 येता, रातचो एकटो येता. ताका लागून आपलं तुम्ही आमच्या भुरग्याक लागून तुम्ही त्याची रसेम घेवपाची. वाघ पट्ट्यांचो असलो आणि आमच्या घरा भोवती सगळे झाडां बिडां आहा, रान आहा आणि खूप तरेची जनावरां येयलीं. पूण असलो वाघ आमी केव्हाच बघूना. राती बघलो आमी पयलो, एकदम घाबरलो आमी. आणि आमची ल्हान ल्हान मुलां आहात.